हडफडच्या सिम्बॉयज स्पोर्ट्स क्लबान बॅडमिंटन सर्त घडोवन हाडपाचें थारायलां। 3 दिसांची ही सर्त हडफडे जातली। सर्त 2 गटांत जातली। 40 वर्सां सकयलो एक गट आनी 40 वर्सां वयलो दुसरो गट। कोरोनाच्या काळात भुरगीं घरात उरलीं, कसलेच तरेच्यो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जावंक ना। ताका लागून मानसीक तशेंच शारिरीक भलायकीचेर परिणाम जाल्लो। देखून भुरग्यांक परतून खेळपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर हे खेळा सर्तीचें आयोजन केलां। झगडटा आनी आमी तेज्या खातीर झगडपाची तयारी दवरपाक जाय। हेज्या फुडें सुद्दां चड टायम घेयना, पूण आमचो झेडपी बाब दत्तप्रसाद हेणें खरोच एक बरो प्रपोजल आमच्या भुरग्यां खातीर केला। ती पीच नेट प्रॅक्टीस पीच जावपाची आमच्या देवस्थानाच्या जाग्यार। आमी देवस्थानाच्या तर्फे ताका एनओसी दिल्या आनी आमच्या वाड्यार अशें खूबशे कितें जावचें स्पेशली फॉर स्पोर्ट्स ह्या कारणा खातीर आमी तेज्या वांगडा जेन्ना तो आमकां असले प्रपोजल हाडटलो तेन्ना सदांच ताका आमचो हेल्प आसतलो। आनी दुसरें म्हणल्यार आमचो राजेश, तो फाटल्या फावटी सरपंच आसलो आनी सरपंच आसतना ह्या बॅडमिंटन कोर्टाचेर तेणें बरें आमकां एक काम करून एक देणगी आमच्या भुरग्यांक दिली। राजेशा खातीर आनी बाब दत्तप्रसादा खातीर ताळयो जावच्यो मातश्यो नेटान। मातसो आवाज येवनी बाबा, चड टायम घेना पूण एक उमेद दिसता। आमचे आनी तुमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार गोंय राज्याचे मिनिस्टर बाब मायकल लोबो, देवस्थानचे अध्यक्ष बाब बाबली मांद्रेकर, देवस्थानचे पदाधिकारी, माझा फ्रेंड सलमान सय्यद, बॅडमिंटन सगळे प्लेयर्स आणि तुम्ही सगळे सरान सांगला ते तशी हांवेंय तशेंच सांगलेले फाटल्या फावटी की सगळ्या वाड्यांनी हो ग्रावंड असो जावचो बॅडमिंटन। आनी ऑलरेडी माझ्या सगळ्या मेंबरांक सांगलेले आमी नोव्हेंबर आता सोंपता डिसेंबरात फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर साकवाडी स्टार्ट करता। ऑलरेडी सगळें जाला, साकवाडचो स्टार्ट जाता। तेज्या फुडें मागीर फेब्रुवारीन मायनात पाड्डेर जाता। सो आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा आमकां सुवात दियात, देवस्थानाची जावं शाळेची जावं कोणाची सुवात दिया, आमी पंचायत ग्रावंड करतले बॅडमिंटन। तशेंच फुटबॉलाचें सरान सांगलें, फुटबॉलाचे स्कॉलाच्या चेअरमॅनान एनओसी दिवंक जाय। आमचे सायडीसून पंचायती सायडीसून आसा आमी, पूण स्कॉलाचे चेअरमॅनान दिवंक जाय। ऑलरेडी मायकल सर जाणा थ्रू आरडीए थंयसर सिटींग अरेंजमेंट जाल्लो आसा, चेंजींग रूम जाल्लो आसा, सगळे पास जावन टेंडरूय जाल्लो आसा। सो ताका सर अजून एनओसी तुका मेळोंक ना, सो तोय उरला थंयसर। तो पंचायतीक लागून कांय ना सर, ते इस्कॉलाचे एनओसी मेळोंक जाय। तुमकां खबर आसा की आमचो सर स्पोर्ट्साकूच न्हू कसल्याय हेका तुमी सांगा तो सदांच हातभार आसा। देवस्थानाक म्हणशी, कोपेला म्हणशी, कसलेय फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आहा हांगासर एक व्हडलें हें जालें, 1 म्हयनो जालो सुमार उदक ना आमच्या शिमेदाराक। 34 दिसांनी लोकांक बाबड्यान टँकर हाडचे पडले आनी कितें हाडचें पडलें, पूण तेंच्यांनी खंयच्या बालदेंनी वचून उदीक हाडलें, कोणाच्या पांयचेर गेले। 1 म्हयनो उदीक ना। बट सरान म्हाका प्रॉमीस केल्लें आपूण जेई हो आहा ताका काडून दुसरो जेई हाडटा, जेई पायस। खरेंच जेई पायस हो शिकलो मनीस, ताका खबर आसा कितें प्रॉब्लम पळय ते। सरान सांगलें तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व करतलो हो जेई, आनी तेणें खरेंच त्या जेईन बरें काम केलें। हांव म्हणटा सगळ्यांनी ताका देवन ताळयो मारच्यो। हांगासर थोडे दीस पयले गेल्या वर्सा आमच्या राजेश साहेबान बरो एक बॅडमिंटन कोर्ट केलो, फ्लडलायटी घातल्यो आनी आमच्या सराची सदांच इच्छा आसता की कसलेय स्पोर्ट्सांक ताका एक प्रोत्साहन दिवचें। मायकल सरान खुबशे जाग्यार जीम केला, ग्रावंड केला। तुवें कांदोलींचो ग्रावंड पळयशी ते सरान इनिशिएटीव घेतला। तसोच पार्रा तेणी फाटल्यान धोक्याच्या आराटीचे हाडले एक ग्रावंड केला, तितून ग्रास कोर्ट घालून स्मूथ हे दिला, टर्फ दिला आनी लोकांक एक मोटिवेशन दिला की ग्रावंडार येवन खेळचें। तेच फुडें व्हरोन आमी एक फाटल्या दिसांनी हांवें एक फाटल्या हांगासर फाटल्या एरियेक एक जागो पळयलो आनी टेकींग इन्स्पिरेशन फ्रॉम मिस्टर राजेश मोरजकर हिमसेल्फ
ही इतली व्हडली एरिया आसा म्हणजे कितें तरी लोकां खातीर हितून कितें मातशें तरी करचें. सो हांवें एप्रोच केल्या सगळी देवळाच्या कमिटीक विचारलें हांगासरलें कशें कितें आहा. तेंच्यांनी म्हाका श्री बाबली मांद्रेकरान बरें गायडन्स दिलें. आमचे अजीत पोल आसलो तेणी सांगलें आनी आमी टेकिंग इनिशिएटीव फ्रॉम मिस्टर शिवराम पार्सेकर तेणी आपल्या स्वताच्या प्रॉपर्टीन एक क्रिकेट पीच केल्ली आसा आनी ह्या वेळार सगळे कामाचे भुरगे सगळे थंयसर येवन खेळटा. सो हांव सीन दॅट आनी तें पळोवन हांवें तेजे कडल्यान एक इन्स्पिरेशन घेवन सराक स्वता कन्सल्ट केली. सर म्हटलें हांव एक अमकें काम करून दिता. सर म्हणल्यार गो अहेड वॉट एवर यू रिक्वायर आय वील हेल्प यू. सो म्हज्या सायडीच्यान आमकां जेई काडले सगळे देवस्थानाचे मनशां एकठांय केल्या. राजेश साहेबाक सरपंच मेंबर हांगासरलो तो स्वता एकठांय करून आमी दाखयली सेक्शन केलें सगळें पेपर वर्क केलो आनी आतां आमी ती क्रिकेट पीच आसा आमची इट वील बी नेट पीच. तेका नेट आसतलें आनी तेका टफ आसतलो हेजो कॉम्प्लिटाचो. पीपल वील बी एबल टू कम एंड प्रॅक्टीस ओवर देर. क्रिकेट खेळपाक मेळटली. हांगासर बॅडमिंटन जातलें. आरपोरान फुटबॉल ग्रावंड ऑलरेडी आहा तेथंय क्रिकेटूय लोक खेळटा. पीपल वील बी एबल टू टेस्ट देर स्किल्स प्रॅक्टीस क्रिकेट एट द बॅक सायड. फुडल्या म्हयन्यान आमचें टेंडरींग जातलें तेन्ना आमी वर्क ऑर्डर घेवन आमी काम सुरू करतले. सगळ्या जो म्हाका प्रोत्साहन आनी आशिर्वाद मेळ्ळा तो आमच्या देवस्थानाचे कमिटीचो पंच मेंबराचो आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली आमचो सर मायकल जो कसल्याच कामाक आमकां फाटी काडिना. तूं फुडें वच म्हणटा आपूण फाटी आसा. सो आय एम थँकफूल फॉर ऑल दीस इंडिविज्युअल फॉर गिविंग मी बॅकिंग. व्हेरी सून वी वील स्टार्ट दॅट वर्क एंड अगेन वी वील हॅव अनदर फंक्शन ओवर देर. थँक यू व्हेरी मच फॉर एवरीवन टू इन्वाइट मी ओवर हियर. थँक यू व्हेरी मच. Thank you very much, Mr. In Kalangut constituency, we have started in Sholem constituency. We'll start in Mapsa constituency. We'll start in Saligaon constituency. We'll start in Aldana constituency. We'll start sports infrastructure in all over Bangladesh. This is what we are committed for. This is what we want to give to the young boys and girls. This is what they want. And I want to thank the youth over here and the sports club, especially all these youngsters, even veterans. They are here to exhibit their talent. They are here to give a chance to the young budding boys and girls. The youth, if they get a chance like this to play, I think when they are growing up, they can be good players. They can represent Goa, they can represent India internationally. And it's finally a talent which is hidden inside a boy and a girl. And I feel this is the right place that talent comes out, whatever is inside. I wish all the best to all the players today and this tournament. I think it's a tournament of three long days. 3 days. And all the best. Different players from different villages will come over here, represent their villages and win the trophies. Thank you once again. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामुलकार.